नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनान हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमकां येवकार दिता. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू गोंय दौऱ्यार. राजभवनांतल्या दरबार हॉलाचें करतले उक्तावण. मोगोक आमचो येवकार. भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचे आपोवणे. SGPDA नुस्त्या मार्केट कारखान मोबायल आनी टॉर्च वापरून कारभार. पगार मेळना जाल्यार करतले बेमुजत उपोशण. मुरगांव पालिकेच्या कामगारांची शिटकावणी. विरोध आसून लेगीत मोपा जोड रस्त्याचे काम नेटान. सैमाचेर हावळ. गोंयचे आनीक 3 विद्यार्थी युक्रेनासावन परत. आनीकूय येवपाच्या वाटेर. आनी आतां खबरो विस्तारान. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू बिरेस्तारा सांजे 6 वरांचेर गोंयांत पावले. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, शिष्टाचार मंत्री माविन गुदिनो आनी सभापती राजेश पाटणेकर राज्यपालांक येवकार दिलो. राज्यपाल 2 दिसांच्या गोंय दौऱ्यार आयल्यात. शुक्रारा सकाळी 11 वरांचेर राजभवनांतल्या दरबार हॉलाचें उक्तावण करतले. खास दरबार हॉलाचें उक्तावण करपा खातीरूच उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू गोंय दौऱ्यार आयल्यात. ह्याच हॉलांत नव्या सरकाराचो सोपूत विधी जातलो. ह्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, राज्यपाल तशेंच हेर मानेस्त हाजीर रावले. मोगोपान भाजपाक तेंको दिलो जाल्यार तांकां आमी येवकार दितले, अशें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. 2012 वर्सा आमकां 21 जागे मेळूनय मोगो पक्षाचो तेंको घेतिल्लो. ह्या वेळार परिस्थिती पळोवन केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेतले, अशेंय तानावडेन सांगले. गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीन तानावडेन सत्ता स्थापनेचो दावो केलो. ह्या खेपे गोंयांत भाजपाचेच सरकार भोवमतान येतले अशें ताचें म्हणणें. तुम्ही कॅटेगोरिकली स्पष्टपणान भूमिका घेवंक शकतात हांगा की आमी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षावर युती करचे ना. तुमचे बाकीचे कितें नेते म्हणटा ते म्हणून पळय, एक गोष्ट आसा, हांवें तुका सांगलें की भारतीय जनता पार्टी स्वबळाचेर ह्या वेळाचेर डेफिनेटली गोंया भितर राज्य करतली. आतां कशें आसा की पळय, हांवें काय आमच्या तुमचें जशें म्हणणें आसा की केंद्रीय नेतृत्व मेळटा आनी गोश्ट करता. कशें जाता की राजकारणा भितर तूं खंयच्या ती मेजॉरिटी जरी तुमकां याद आसतली की 2012च्या निवडणुकी भितर आमी MGP बरोबर त्या वेळार अलायन्स आशिल्लें, पण त्या वेळाचेर सुद्दां आमचे 21 निवडून आयले. पण इट डजंट मीन की 21 येतकच तांकां सायटीक मारले अशें केन्नाच करूं ना. तांकांय सरकारान सहभागी करून घेतले न्ही त्या वेळाचेर. आतां 21 येतकच सुद्दां जर एखादो कोण पार्टनर येता आसत किंवा ते कोण तरी आपलो तेंको दिता आसत जाल्यार तूं अशें म्हणपाक शकना तुजो म्हाका तेंको नाका, अशें जावंक शकना. डेफिनेटली मोस्ट वेलकम आसूंक जाय न्ही. मडगांवच्या SGPDAच्या होलसेल नुस्त्या मार्केटान फाटल्या 2 दिसां सावन लायट नाशिल्ल्यान नुस्तेकारांक बरोच त्रास जाता आनी तांकां वेवसायान बरेंच नुकसाण जाता. नुस्तेकार बॅटरेच्या वा मोबायलाच्या लायटीचो वापर करून आपलें नुस्तें विकतात. तेन्ना नुस्तेकारांची ही अडचण जाता तितल्या बेगीन दूर करची अशें मार्केटांतल्या आनी त्याच वेळार मार्केटांतल्या लायटीची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी नुस्तेकारांनी केल्या.
मार्केट आता हितून मार्केट सगळो लोक येता बायलो चेडवां येताय आनी तांकां लायट ना 2-3 दीस जाले लायट ना हें कितें चलता लायट सांग कंपल्सरी जाय जेतो मिलाग्रीस आसता तो मिलाग्रीस थिंग रोखडो ताका आपोवन आनी सारकून घेतालो आनी तो आहा तो इब्राहिम तो हें घेता लायट मातशें एक बल्ब गेल्या तो व्हडली हें घेतालो आतां 2 दीस जाले लायट ना कांय ना कोण हें घेयनाय एक्शन घेयनाय एशको लायट घेवन लोकांनी नुस्तें कसलें नुस्तें व्हरपाचें मागीर तें नुस्त्याक कुसलो नुस्तें हेंकूं जाय म्हूण तें लायट उडयताय अशें पयलें तशें कोताले ते लायट हें बेगीन एक्शन घेवचें आनी बेगीन लायट हेंकोची नाव कितें जालें कामातुरकर रॉड्रिगीस 2 दीस जाले लायट ना आमकां काडोक जाता हिंगा सगळ्याकच काडोक जाता आनी आमकां नुस्तें कांय हॉप ना बसून आमी गेले आनी दीस पडना आमगे कांय नुस्तें हिंगा आमी टॉर्च जेवन हें कोत्ताय आमकां लायट बेगीन हाड बेगीन दी आमकां लायट सोमार मेरेन पगार मेळ्ळो ना जाल्यार बेमुजत चंपार वचपाची शिटकावणी मुरगांव पालिकेच्या कामगारांनी दिल्या देखून पालिका मंडळ हाचेर कितें उपाय काडटा हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून उरलां त्याच वांगडा कर्मचारी कितें निर्णय घेतात ताचेरूय बऱ्योच गजाली निबून आसात कित्याक तर कामगार संपार गेले जाल्यार लोकांची गैरसोय जातली ही गजाल मात खरी आसा आयज तुमची मिटींग आहली रिगार्डींग पेमेंट जावना 2 म्हयन्याचो कितें डिस्कशन जालां आमी सांगलें आमी 2 म्हयने पगार जालो पळय न्ही आतां आनी आमी वोगी रावपाक शकना एक तर आमी स्ट्रायका नोटीस दितले नाजाल्यार ह्युमन रायट्सांक कंप्लेन करतले व्हडल्या ऑफिसरांची कित्याक हो अर्बन सेक्रेटरी हे व्हडले सेक्रेटरी त्या ऑफिसांत बसता थंय आनी तांकां ह्या लोकांक कांय पडून गेलो हे आमगेले गार्बेज वर्कर आहा आनी ते झाडूवाले पळय आनी शहराक साफ दवरपाचें काम हे लोक करतात तर म्हळ्यार सरकारान हांकां पयलीं दिवपाचें कित्याक हे निवळ केल्या शिवाय कांय जायना पूण आतां तांच्यांनी कितें केलां तांगेलो डेवलपमेंटाचो ग्रांट आसा खंय तो ऑलरेडी ग्रांट हें करपाचो डायवर्ट करपाचो हें केलां DMAन फायल मूव घेवन करून ती सेक्रेटरी गेल्या पूण लागल्या कारणान ती अर्बन सेक्रेटरी वतली अर्बन सेक्रेटरी तारीख थॉमस म्हणटा तो आज सांजचो येतलो बाय सांजचो म्हणल्यार ताणें क्लियर करता आनी बाय मंडे म्हणल्यार ताणें पेमेंट घालपूंक सांगलें तरी आसतना आमी हे वोगी रावचना कित्याक वास्को तो पगाराचो इश्यू सदांचो जावन पडला सो आमी मेन एक कितें केलें आमी युनियनान ऑल ओवर गोवा जो ऑक्ट्रॉय टॅक्स आहा जो पेट्रोल पंपाचेर टॅक्स येता तो एक्सक्लुझिवली टॅक्स म्हणजे तो म्युनिसिपालिटीचो त्या तो सरकारान व्हेल्लो की मागीर तुमकां तो दिता म्हणून मदीं थोडे दीस दिले आनी मागीर ते दिवपाचें बंद जालें तो ऑक्ट्रॉय तर आमकां मेळ्ळो जाय जाल्यार आमकां पगाराचो प्रॉब्लेम नाच म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स युनियन लिडर येयल्लो आसलो तर रिगार्डींग पेमेंट वर्कर्साचो पेमेंट जावंक ना म्हणून तांकां आमी आमचे तर्फे आश्वासन दिल्लें की बाय नेक्स्ट वीक तेंचो पेमेंट क्लियर करतले ना आश्वासन दिलें म्हटल्यार ह्या मेन म्हटल्यार कितें आसलें तेंचो हे 2 म्हयन्याचो पेमेंट उरला तो फर्स्ट प्रिफरन्स म्हटल्यार तेंचो पेमेंट क्लियर करपाचो आसलो तेच्यार आमी विचार केला की फुडें वचून हे अशेंच चालू उरलें जाल्यार जावचें ना परत प्रॉब्लम क्रिएट जातलो ताका लागून आमी CMची अपॉयंटमेंट घेतला आनी तेचे कडेन डिस्कशन करपाचें आहा की बाबा आमकां हेचेर कितें परमनंट सोल्युशन मेळपाचें आहा ताका लागून आमी तेचे हे अपॉयंटमेंट घेतल्या आनी ताणें आमकां आयज ना जाल्यार फाल्यां दिता म्हटलां तेणी म्हटल्यार आमकां पळय आमकां ऑक्ट्रा येतालो GST लागल्या कारणान ऑक्ट्रा आमकां एबॉलिश जाला तेंच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटान कितें सांगलां इन द फॉर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रांट दिता म्हणून ते सुद्दां आमकां फॉर्म ऑफ स्पेशल ग्रांटान सुद्दां दिल्लें आमकां 1-3-4 इंस्टॉलमेंट सुद्दां दिल्या आमचे हे मातशें आहा ताका पेमेंटाक सपोर्ट जावन आमी हे पेमेंट कंटिन्युअसली दिवपाक शकता मोपा विमानतळ जोड रस्त्याचें काम नेटान चालू आसा रस्त्याच्या कामांक आडखळ निर्माण करपी झाडां हुमटून उडोवपाचें काम लेगीत नेटान सुरू आसा व्हडली व्हडली मशिनां वापरून हें काम चालू आसा वारखंड पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस धाडिल्ली पूण हे नोटीसेक न्यायालयान स्टे हाडला स्पष्ट संकेत जिल्हाधिकाऱ्यान दिल्लेले आमकां की जी पंचायतीन स्टॉप वर्क ऑर्डर काढल्या ही अवैध आसा म्हणून कारण सेंट्रल ऍक्ट प्रिवेल द पंचायत राज ऍक्ट असो तांचो स्टेटमेंट आसलो क्लियर कट
आनी ताणें अशें म्हटलेलें की रितसर कितें रिप्लाय आसा ही नोटिशेचेर ही पंचायती कडेन पावतले म्हणून. पूण आयज आमी पंचायती कडल्यान म्हायती जर आमकां मेळ्ळे आसात आनी ताज्या वयल्यान ती म्हायती प्रमाणे जर आमी पळयलात जाल्यार अशोका बिल्डकॉनाक जेका स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली तांच्यांनी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत ताजे कडेन धाव घेवन एक पिटिशन फायल केल्लें आनी त्या पिटिशनान तेणें म्हटलें की ही जी ऑर्डर आसा ही सारकी ना आनी पंचायतीन मोठो एक्शन घेवंक नासलो की एका नागरिकान एका शेतकऱ्यान जेची जमनी वयतात त्या शेतकऱ्यान एक कंप्लेंट फायल केल्ली पंचायती कडेन आनी बेस्ड ऑन दॅट कंप्लेंट पंचायत हॅड इश्यूड अ शोकॉज नोटीस. तांच्यांनी त्या कंप्लेनंटाक सुद्दां पार्टी करिनासतना घाई गडबडीन स्टे ऑर्डर दिल्या. हाज्या वयल्यान कळटा की पंचायतीन जी ऑर्डर इश्यू केल्ली शानबाग सरान काल जी प्रतिक्रिया दिली आपली त्या संदर्भात एज ए त्या आंदोलनातलो एक ॲक्टिव्हिस्ट थोडीशी माहिती आसा आणि सुरुवातीपासून या प्रकरणात थोडेसे लक्ष असल्या कारणान त्या म्हायतीन शानबाग सरान जायत्यो गजालीचेर प्रकाश घालूंक ना, जायत्यो गजाली स्पश्ट करूंक ना आणि तो स्पश्ट करपाचो प्रयत्न हांव आतां करता. सगळ्यात पहिली गजाल एक गजाल शानबाग सरान आपल्या वक्तव्यान सांगूंक जाय आशिल्ली की मोपा एअरपोर्टाचें काम सुरू करपाक एनवायरमेंट क्लियरन्स जी दिला ती एनवायरमेंट क्लियरन्स अटी सयत आसा. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान जानेवारी 2020 जो जजमेंट पास केला आणि मॅटर डिस्पोज ऑफ केला त्या गजालीन त्या मॅटरीन 2015 दिल्ली EC ऑनरेबल NGTन दिल्ले डायरेक्शन 2018 आणि एप्रिल 2019 रिवाइज असेसमेंट केला पळय त्या सगळ्या गजालींचो विचार करून डायरेक्शन्स दिले आणि त्यो डायरेक्शन्स दिल्ल्या कारणान प्रत्येक गजाल करता असताना एअरपोर्ट बांधकाम आणि बाकीच्या काही गजाली करता असताना त्या प्रत्येक अटीचें पालन करूंक जाय. युक्रेनान गोंयचे 19 विद्यार्थी आडकल्ले अशी माहिती अनिवासी भारतीय आयुक्ता कडल्यान मेळ्ळ्या. ह्या 19 विद्यार्थ्यांतल्यान रुपल गोसावी हे विद्यार्थी मंगळारा पावले. उपरांत होंडाचो सुधांशू सालगुडी, राशल गोम्स, कॅरन फर्नांडीस आनी ताळगांवचो एकलो भुरगो गोंयांत पावला. गोंयचे सगळे विद्यार्थी सुरक्षीत आसात. तांकां भारतांत हाडपाचे यत्न सुरू आसात अशें अनिवासी भारतीय आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरान सांगले. सावयकरान बिरेस्ताराक कॅरनाची ताच्या घरा वचून भेट घेतली. स्टुडंट्स आमचे अजून युक्रेना आनी गोंयचे आनी गोंयचे भायले पासून कितले येवपाचे? अकॉर्डिंग टू अवेलेबल इन्फॉर्मेशन 19 स्टुडंट्स जे आसात गोंयकार हे युक्रेनान खरें म्हणजे शिकपा खातीर गेल्ले वेगवेगळ्या डिसिप्लिनान तातूंत मेडिकल आसा किंवा बाकीचे सगळे डिसिप्लिन्स आसात तेजे खातीर शिकपाक गेले. आनीक जे आतां आमचे कडेन सगळे आतां डेटा आसा त्या प्रमाण आतां इन्क्लुडींग कॅरन 7 स्टुडंट्स दे हॅव ऑलरेडी रिटर्न टू गोवा टोटल. बाकीचे जे आसात ते कांय जाण रुमानिया बॉर्डर क्रॉस करून आसात, कांय जाण हंगेरी बॉर्डर क्रॉस करून आयले आसात. दे आर अवेटिंग बोर्डींग म्हणजे तेंच्यान फ्लायटीचेर येवपा खातीर. ऑलरेडी कांय जाण जे आसात ते कांय जाण म्हणजे भायर येवपा खातीर बॉर्डर क्रॉस करपा खातीर जे ट्रॅव्हलिंग करचें पडटा वा चलचें पडटा अशा प्रोसेसान एक 4 स्टुडंट्स आसात. सर हें जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट सगळे स्टुडंट्स जे आसात तेंचे कडेन आमचो कॉन्टॅक्ट इस्टाब्लीश जालो, तेंचे कडेन आमचे उलोवपूय जालें आमच्या ऑफिसांतल्यान. आनीक ते सगळ्या स्टुडंट्सांक आतां ऑलमोस्ट कॉन्टॅक्ट जावन ते सगळे जाण आतां भायर येवपाचे हेजेर आसात. आनीक म्हाका दिसता की फुडल्या एक 4-5 दिसां भितर सगळेच जाण जे आसात ते गोंयांत पावतले. आमी सगळ्या फॅमिली कडेनूय कॉन्टॅक्ट करतात, सगळ्या फॅमिलीकूय आमचो मेळपाचो हें चालू आसा. कारण कितें आसा की वो सिच्युएशनच अशी आसा की फॅमिली सगळ्यो एंक्शियस आसात की भुरगीं केन्ना एकदां घरा पावता काय म्हणून. सो ह्या सगळ्या परिस्थिती भितर म्हजो एक सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की कोणीच डिस्टर्ब जावचें न्ही. सरकाराचे सगळे प्रयत्न चालू आसात सगळ्यांक परत हाडपा खातीर सेफली सगळे पावता अशें. आनी म्हाका बरें दिसलें की आज कॅरन जे आमचें फोंडेचें
ते आयज बरे भशेन हांगासर पावल्ले आसा. भाजपा सध्या कांय काँग्रेस फुडाऱ्यांचे फोन टॅप करतात. त्या खातीर ताणें एक एजन्सी भाड्याक घेतल्या. त्या बेकायदेशीरपणान काम करतात. हातून घुसपल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक आमी हे थांबोवपाची शिटकावणी दितात. नाजाल्यार हाचेर कायदेशीर कारवाय करतले अशीच गजाल कर्नाटकांत जाल्ली आनी आमचे सरकार ताणें उमथून उडयल्ले. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत भाजपाचेर गंभीर आरोप केल्यात. बीजेपी जेन्ना डेस्परेट जाता तेन्ना ती सगळी जे इल्लिगल मीन्स आसा ते यूज करपाक सुरू करता. आमकां कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा की आमच्या पक्षाच्या लिडरांचे फोन टॅपिंग एका प्रायवेट एजन्सी घालून बीजेपीचे लिडर्स आमी कितें उलयतात, आमी कोणा कडेन उलयतात हे सगळे इन्फॉर्मेशन घेवपाक एका एजन्सीक हायर केल्यात आनी फोन टॅपिंग आमचे सगळ्यांचे चालू आसा. हे इंडिकेशन म्हाका जेन्ना म्हाजो जस्ट एक एक्सपर्ट म्हाका मेळपाक आयल्लो ह्या फिल्डांतलो आनी तेन्ना म्हागेलो मोबायलाची डिटेल मागलें. म्हाका तेन्नाच सांगलेलें की तुजो फोन टॅप आसा. हेजे नंतर आमकां कळ्ळें आमच्या दिगंबर बाबाचे मोबायलाचेर टॅपिंग चालू आसा. आमच्या मायकल लोबोचे मोबायलाचे टॅपिंग चालू आसा आनी त्या भायर आमचे जे प्रमुख जे बाकीचे लिडर आसात हेचे फोन टॅपिंग बीजेपीचो सरकार आनी बीजेपीची पार्टी इल्लिगली करता. सपोज जर हे लिगली करता जाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एज अ होम मिनिस्टर आनी गोंयच्या बीजेपीन हे आमकां सांगचें की कोणाचे मोबायलाचे टॅपिंग करपाक फोन टॅपिंग करपाक परमिशन तुमी घेतलेलें आसा आनी कोणाचे टॅपिंग चालू आसा. ही सारकी इल्लिगलिटी हो आमचो फंडामेंटल रायट टू प्रायवसी हो आमचो फंडामेंटल रायट आनी तो वायलेट करपाक तो अधिकार काडून घेवपाक कोणाकूच अधिकार ना. आनी आमी पर्सनली कोणा कडेन कितें उलयतात हेची जाणकारी घेवपाक भारतीय जनता पक्षाच्या खंयच्याच लिडरांक ना. आनी त्या खातीर आमी वॉर्निंग दितात ह्या इल्लिगल फोन टॅपिंगाक जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व आसात की तांणी हें ताबडतोब बंद करचें आनी तांचेर कायदेशीर कारवाई ही केली वयतली. कारण तुमी तुमचो वापर ह्या बीजेपीच्या लिडरां कडेन करून घेनाकात. भाजपा विरोधांत उबे राविल्ल्या दर एका पक्षाक काँग्रेस सरकारान स्थान मेळटलें अशें गोंय काँग्रेस पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान विधान केलें. काँग्रेस सरकार हें गोंयकारांचें सरकार आसतलें आनी भाजपा विरोधांत मतदान केल्ल्या दर एकल्याचें प्रतिनिधित्व करपी हें सरकार आसतलें अशें ताणें ह्या वेळार म्हणलें. गोमंतक टीव्हीन घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीन ते उलयताले. तुम्ही म्हणला 26 जागे बीजेपी म्हणटा 22-26 जागे मेळटले. पूण एज ए पत्रकार एज ए राजकीय ह्या परिस्थितीचो आढावो घेवपी एक तटस्थ ऑब्झर्वर म्हणून येता. म्हजे नदरेन तुमकां 16 ते 18 जागा मेळूंक शकतात. अशे वेळार तुमकां दुसऱ्या पक्षाची मदत घेवची पडटली, अपक्षाची घेवची पडटली. घडये अपक्षाक मदत घेवपाक तुमकां राज्यपाल मनाय करूं शकता. अशा वेळार तुमकां एक स्थिर सरकार दिवपा खातीर तुमचेर बंधन येतलें खंयचे तरी एका ल्हान पक्षाचें जाचे कडेन तुमी युती करूं ना तांची मदत घेवपाची. अशा वेळार तुमी तुमच्या तत्वा कडेन किंवा तुमचो जाहीरनामो तुमी म्हणटात ताचे कडेन तडजोड करची पडटली हो जो प्रश्न आसता तो. आमकां पूर्ण विश्वास आसा की आमकां पूर्ण भोवमतान काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचो सरकार सत्तेर येतलो. पूण आमकां सत्तेची जे एरोगन्स आनी मस्ती ही पयली दिसा साकून आसपाक जायना ह्या भुमिके कडेन हांव आसा. आनी त्या खातीर हो सरकार हो गोंयचो सरकार, गोंयच्या लोकांचो सरकार, गोंयकारांचो सरकार हो लोकांक मॅसेज वचपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी जरी आमचे कडेन 21+ आमदार आसतले तरी आसतना आमी BJP सोडून सगळे पक्षांक घेवन हो सरकार
चलोवपाक सोदतात. म्हणजे आमी एक लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता, कारण जे आमदार इलेक्ट जाल्ले आसतले, आमचे आसतले, बाकीचे आसतले, ते लोकांनी वोट केल्ले आसा. कारण लोकांनी कोणा वोट केला? BJP नाका म्हणून वोट केला. तेन्ना ही जी सरकार आसतलो, तो सरकार हो गोंयकारांचो आसतलो. आनी गोंयकारांचो सरकार आसतलो जाल्यार गोंयकारांनी ज्या आमदाराक BJP विरुद्ध वोट केला तो ह्या सरकारांक आसपाक जाय. हे तू एक महत्वाचें विधान. रशिया युक्रेना मदले युद्ध दिसान दीस भिरांकूळ जायत आसा. रशियेचो अध्यक्ष पुतीन हाणें ह्या युद्धांत आतां मेरेन रशियेचे 498 सैनीक मेल्ल्याचे पयलेच फावट जाहीर केला. रशियन सैन्यान युक्रेनाच्या दक्षिणेकडले खेर्सन शाराक वेढो घातिल्ल्याचो दावो केलो. पूण आजुनूय खेर्सन युक्रेनाच्या ताब्यात आशिल्ल्याचो दावो शाराच्या महापौरान ठामपणान केला. युक्रेनाचे दुसरे शार खार्कीव हांगा सातत्यान गोळीबार चालू आसा. ह्या शारांतली थळावी सरकारी कार्यालयां, पोलीस आनी विद्यापीठाच्या इमारतींचेर रशिया सैनिकां कडल्यान सतत गोळीबार करीत आसात. रशियन सैन्यान अझोव दर्यावयले मुखेल बंदर आशिल्ले मारियुपोलाक वेढो घातला. तशेंच राजधानी किवाच्या पश्चिम आनी दक्षिणे वटेनच्या शारांचेर लेगीत रशिया कडल्यान हल्ले सुरूच आसात. रशिया युक्रेनाच्यो लेक वसणुको टार्गेट करीत आशिल्ल्यान युक्रेनाचे हजारांनी लोक जखमी जाल्यात. आतां मेरेन युक्रेनाचे 10 लाख लोकांनी युक्रेन सोडून हेर देशांत आलाशिरो घेतला. तशेंच युक्रेनाचे खूब सैनीक लेगीत रशिया हल्ल्यांत मरणांक पावल्यात. इतल्या मजगतीं UN जनरल असेंब्लीन रशियेन युक्रेना वयलो हल्लो जाता तितल्या बेगीन फाटीं घेवचो अशी मागणी करपी ठाव भोवमतान स्विकारला. फेसबुक सोशल मिडियाचेर आयिल्ल्यो सगळ्यो अफवा आनी तांचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन कळंगूटचो काँग्रेसीचो उमेदवार मायकल लोबो हाणें केलां. आमदार जावचे पयलींच आमदार फुटिल्ल्याची फाम पातळयल्या, देखून हाचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय. गोंयांक फकत काँग्रेसूच एक स्थिर सरकार दिवंक शकता अशें ताणें फुडें म्हळें. सेकंडली रुमर्स स्प्रेड जायत आहा आनी 5 दिसांनी म्हाका दिसता रिजल्ट भायर सरतलो. रिजल्ट भायर सरच्या पयलींच रुमर्स स्प्रेड जाता की आमदार फुटल्या म्हणून. आमदार जावंक ना आजुनी, आमदार आजुनी जावंक ना. आनी कोण हो रुमर स्प्रेड करता ते गोंयकारांक खबर आहा. आनी गोंयकारांक जी सोशल मिडियाचेर जी गजाली वयता, स्प्रेड जाता थ्रू WhatsApp, सोशल मिडिया ग्रुप, फेसबुक, Instagram, Twitter, हेचेर बली पडचे न्हू. डू नॉट go as per what comes on that Facebook or on social media. These are not true. And I want to tell all the Goans that ह्या पावटी जे काँग्रेसान उमेदवार दिल्ले आनी आमदार जावन येतले ते कोणूच फुटचे ना. आमी स्थिर गव्हर्मेंट दितले. वी विल गिव अ गुड गव्हर्मेंट. By 3 o'clock, I think the results will be out. By 5 o'clock, we will stake claim to form the next government. Congress party will stake claim to form the next government by 5 o'clock, 5 to 6. So the result 3 पासून भायर सरलो, 3, 3:30. सगळ्यांक सर्टिफिकेटी मेळल्यो, CLP मिटींग जातली आनी आमी लिडर आमचो डिसायड करतले आनी आमी सोमतो स्टेक क्लेम करतले. बांबोळेच्या पालमार कॉलनी लागीं बेकायदेशीर गार्बेज प्लांट उबारपाची प्रक्रिया चालू आशिल्ल्यान थळाव्यांक हाचो खूब त्रास जावपाक लागला. ह्या प्रकल्पा विशीं पालमार कॉलनींतल्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. गेल्या आयतारच्यान रातच्या वेळार
हॅलोजन लावन लिपचोरया हे काम चालू आशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. पुलिशेन कागाळ करून लेगीत ह्या कांयच जावंक ना. थळाव्या पंचांचोय हातून हात आशिल्ल्याचे ते सांगतात. This 20-point program here are assembled here last Sunday, and we came to know there is a illegal construction going on by our Panch member only, none other than, without informing anybody in the locality, without any right of resolution or decision of the Panchayat, without any permission from the Pollution Control Board, without any permission from the Goa Waste Management Corporation. They are going to have a garbage here, and they were doing garbage center in the middle of the residential colony, just hiding some trees, and he was doing the night time the job, our Panch himself. And I got a message from, not from the locality of Santa Cruz, I got a message from the Panchim. One of the prominent citizens told me such illegal thing is happening. I came and saw that our Panch is standing here night time, 8 o'clock, and put halogen light and getting the light work done. I told him, you please stop it. We are not elected you for this purpose. You are doing against us. Whatever, this is not the intention of electing you. Then, next, he did not stop. Then I told we will go to court, we will go to complain, this and that. But he said, Tuka Daitakar. I said, the next day 15 people came from the colony and stopped this work here. And all these people ran away. When the Panch was called by the contractor who is doing the illegal work, Panch was not ready to come. And 2 days work was stopped. And now yesterday night, again they started hiding without knowledge. Even the neighbor doesn't know what is happening here. Does directly from our residential colony straight ahead. So when the stench starts coming and the noise pollution and everything involved, and why is it that it is in a residential colony? Where is the board? Where is the board saying this is a construction which has been permitted? हाळी चांदेल रस्तो फोंडकुला पडोन काबार जाला. ह्या रस्त्या वयल्यान दिसाक कितल्योश्योच म्हालाच्यो गाडयो यो वच करतात. ताचेर कोणाचेच नियंत्रण ना. त्या भायर ह्या रस्त्या वयल्यान तिळारीचो कनाल मिनी पुलाच्या पोंदाच्यान वयता. देखून ह्या मिनी पुलाक धोको निर्माण जाला. सरकारान हाचेर गंभीरतायेन पळोवपाची गरज आसा. नमस्कार. आम्ही सध्या हाळी चांदेल ह्या मुखेल रस्त्याचेर आसात आणि ह्या मुखेल रस्त्याक ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्यात. रस्तो खचलेलो आसात. ह्या मुख्य रस्त्याचेर एक तिळारीचो कालवो ह्या मिनी पुलाच्या खालच्यान वयतालो, पूण ह्या मिनी पुलाकय धोको निर्माण जाला आणि थेट उदक हे रस्त्यार येता. ह्या रस्त्या वयल्यान महाराष्ट्र, सातारा, नेतारडा आणि बांदा, सावंतवाडी या भागातील व्हडले ट्रक, अवजड ट्रकातून जे सामान, जे साहित्य, दगड म्हणा, चिरे म्हणा, रेंव ही मोपा एअरपोर्टा खातीर लागतात, त्या एअरपोर्टाक सामान घेवपाक हो रस्तो एकदम जवळचो आसा. तेका लागून हे सगळे वाहन चालक ह्या रस्त्याचो लाभ घेतात. सरकारने हाचेर गंभीर दखल घेऊन ह्या रस्त्याक ठिकठिकाणी जे खड्डे पडलेले आसात ते खड्डे बेगीन बुजोवचे, रस्त्याकडे लक्ष दिवचो. येरादारी खात्यानंय हाचे कडेन लक्ष दिवन ही जी सुसाट वेगान गाडयो हेवटेन तेवटेन धांवता ताचेरय नियंत्रण हाडचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात. गोंयभर जायते कडेन अशे प्रकार दिश्टी पडटात. वेर्णा IDC वाठारांत बिरेस्तारा असोच एक प्रकार पळोवपाक मेळ्ळो. दोंगर कातरपाचें काम चालू आसतना मेल्विन डिकॉस्टान तांकां जाप विचारली. तेन्ना घरान बसून वाजेल्लो ताका लागून हें काम हातीन घेतिल्ल्याचें संबंदितान सांगलें. उपरांत मेल्विनान थळावो सरपंच तशेंच फ्लायिंग स्क्वॉडाक कळीत केले. उपरांत पुलिशेन पळोवणी करून मिशिनांची कागदां आनी चावयो घेवन गेले.
मार्विन डिकोस्टा फ्रॉम जोड्डा. आतां काल आमी वयता आसतना आमचो हिल गाडी चलता. आमचो सकाळ आयको येयलें हिल गाडी चलता. सो आमी सगळे आमगे भुरगे एकठांय जाले आनी आमी वयर येयले आनी आमचे चोवपाक गेले जाल्यार बरें खंय ऑनलायन हिल गाडी करता. हें हिल गाडी करूंक लागल्या ऑलमोस्ट अ मंथ जाला पूण कोणाक खबर नासलोली. जेन्ना आमी येयले आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट हिल गाडी करतालो त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन ताका आमी विचारलें बाबा हें तुगे हिल गाडी करपाक तुका डॉक्युमेंट्स आहा हें करता तूं पेपर वर्क आहा तुका ताका कांय पेपर वर्क ना. मागीर तुमी कितको कॉमर्स केला आमी विचारलें काय तो म्हणटा आपणे घराक मशिनरी बंद उरताली ताका आपण चेंडील येवपाचो आनी तुका करपाचो. दिस इज नॉट द रायट आन्सर टू बी गिवन टू. जेन्ना आमी ताका विचारलां तेन्ना सरपंचाकूय फोन मारलो. लोतोली सरपंचाक फोन मारलो. लोतोली सरपंच सांगता ताका सांग काम बंद कर आनी वचूं. नो ऑथॉरिटीज केम डावन ओवर हियर टू चेक ऑल दिस थिंग्स. सेम थिंग फ्लाइंग स्क्वॉडाकूय कॉल केला आमी लायक अबाउट लायक 5:30 फ्लाइंग स्क्वॉडाक कॉल केलेलें. फ्लाइंग स्क्वॉड डिड नॉट इवन टर्न अप टिल लेट इवनिंग 8 o'clock वी हेर. टुडे दे आर कम हियर नाव एट 12 o'clock. 10:30 was the timing given to us, but now आता ते 12 वरांचे ते आत येयले चोयले रिपोर्ट गेले ते रिपोर्ट मुखार करतले म्हणटे. आतां वी वॉन्ट टू सी वॉट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक बिकॉज दिस इलिगलिटीज कॅनॉट हॅपन जस्ट लायक दॅट. आयज तरी कोण येतलो आपण जाय म्हणून दोंगर घातलो काबार करतलो जाल्यार हाल्यान उरलां कितें. सो तांकां रुल्स आनी रेग्युलेशन्स लागनाय हांगा प्रोसिजर्स लागनाय. Have you filed complaint with police? या वी कॉल्ड yesterday. जेन्ना पुलीस येयला पुलीसीन सायन्स आयिल्ले पडटे तेन्ना फ्लाइंग स्क्वॉड येयला ना म्हूण मागीर ते पुलीस घेवन तेंक पुलीस स्टेशनाचेर गेले आनी पुलीस स्टेशनाचेर ते फॉर फायल केला आनी ह्यो मिशनरीज पडे आहाय ते फकत तांकां सीज केले म्हणजे तांकां डॉक्युमेंट गेले आनी तांगे चाय गेले. आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांकां आजीवन कॅबिनेटाचो दर्जो दिवपा संदर्भान गोंय सरकारान 7 जानेवारी ह्या दिसा जारी केल्ले अधिसुचोवणे संदर्भान समाजीक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीस हांणी मुख्य सचिवांक कायदेशीर नोटीस धाडल्या. 7 दिसां भितर अधिसुचोवणेक फाटीं घेयात नाजाल्यार उच्च न्यायालयान वचपाची शिटकावणी ताणें ह्या वेळार दिल्या. भारतीय राज्य घटनेच्या 91व्या दुरुस्तीचो हेत कॅबिनेट मर्यादीत करप होच आशिल्लो. तरी राज्य सरकारान राणे हांकां आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिवन राज्य घटनेची फटवणूक केल्या. त्या भायर घटनेच्या हेतान उल्लंघन केला. आपलो राजकीय हेत साधून घेवपाक सरकारान घाई गडबडीन राणे हांकां आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिला असो आरोप आयरिशान केला. मडगावच्या कार्निवल सर्तीचो निकाल जाहीर जाला. गोयच्या धनगराची वेशभूषा केल्ल्या सदानंद गौडकराक पयलो इनाम फावो जालो. मडगाव पालिकेचो मुख्य अधिकारी आग्नेलो फर्नांडीसान कार्निवल सर्तीचो निकाल जाहीर केलो. तशेंच पाडेली प्रतिमा सादर केल्ल्या रामचंद्र गौडकरांक दुसरो जाल्यार रजिया लिबेरोक तिसरो इनाम फावो जाला. in association with Tourism Department, Government of Goa, had conducted the annual float parade for the Carnival 2022. And the committee is here, and we are declaring the results of the float parade. In all, there were 43 floats participated in the annual Carnival of Margam Municipal Council, which was held on 27th of February 2022. Let me declare the result. First prize goes to Dom Boys Save the Trees. Second prize goes to 777 Boys Save Wild Animals Bull. Third prize goes to Minions Mayana Minion City. Fourth prize goes to Iconic Boys Eagle. Fifth prize goes to Shiv Sai Boys Save Wildlife. I am declaring the family category results. First prize goes to G Boys of Ponda Save Wildlife. Second prize goes to Ramesh and Group Army Helicopter. Third prize goes to Big City Rose Protect Goa Beauty. Fourth prize goes to Boys of Colin Dongor Peace. Clown category, clown stroke joker category.
First prize goes to Sadanand R. Gavankar, Goan Dangar statue. Second prize goes to Ramachandra S. Gavankar, Goan Padeli statue. Third prize goes to Blazia Ribello, live statue of Queen Victoria. गोंय हे एक माणकुले सोबीत राज्य. जितले सोबीत हे राज्य तितलीच सोबीत हांगची भास कोंकणी. कोंकणी ही गोंयची राजभास. कोंकणी भास जरी एक आसली तरी तिका वेगवेगळ्यो बोलयो आसात. पेडणेच्या संत सोयरोबानाथ आमये सरकारी कला वाणिज्य महाविद्यालयान कोंकणी विभाग आनी ग्रंथालय विभागाच्या जोड पालवान कोंकणी भास आनी बोलयो हो एक दिसाचो राज्य पावड्या वयलो परिसंवाद आयोजीत केला. ह्या परिसंवादान कोंकणी भास मुळावण आनी विकास, कोंकणींतल्यो विंगड विंगड बोलयो आनी माझी बोली आनी म्हाजो अभिमान अशा 3 सत्रांचो आस्पाव आसा. आयज ह्याच विशयाचे उलोवपाक आमच्या वांगडा आसात कोंकणींतलो एक फामाद कवी आनी साहित्यकार बाब शशिकांत पुनाजी. सर, तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. सर, आयच्या ह्या कोंकणी भास आनी बोलयो ह्या परिसंवादान तुमी म्हाजी बोली आनी म्हाजो अभिमान ह्या सत्रांत पेडणे बोलीचेर उलोवप करतले. हाचेर म्हाका सांगात, ह्या तरेचे परिसंवाद कित्या खातीर म्हत्वाचे आसा आनी हाचे विशीं तुमी तुमच्या पेडणेच्या बोलयेन म्हायती दिल्यार चड बरें जातलें. ह्यो ज्यो भासो आहात त्यो भासो आता फक्त त्यो घरा पुरत्यो उरल्यो. आयज पेडण्याची बोली जेव्हा म्हणतो आमी त्या वेळार पेडण्याची बोलीचेर आयज 60 वर्सांनी आमी चर्चा करतो. पूण ही चर्चा 60 वर्सां पयलीं 60 वर्सांनी ह्यो बोलयो ज्यो आहात ती मागीर पेडण्याची बोली आसूं, ती मागीर साश्टीची बोली आसूं, ती मागीर बार्देसांतली बोली आसूं, चितपावनी बोली आसूं, मागीर ती हेची आमच्या वेळीपांची बोली आसूं, ह्यो सगळ्यो बोली ज्यो आहात त्यो बोली ह्यो जावन आसत कोंकणीचा मोठी श्रीमंती. कारण काय आसा की ह्या बोलींची जी शब्द आहात, आता रोस म्हणटात ता बरोबर काय माझा पेडण्याचा सामारा बरोबर. कारण सामार घातल्या उपरांत सामार जाता, रोस घातल्या उपरांत रोस कसलो तो कळांक. सो अशी कांय शब्द आहात जे शब्द एक खंय तरी जेदे वेळार आमी कोंकणी प्रमाणीकरण करतले असा जेन्ना म्हणतो तेदे वेळार ह्या बोलींतल्या शब्द जे आहात ते शब्द भाषाशास्त्राच्या नदरेंतल्यान तेचे घासून घुसून बघूचे पडटले. आणि मागीर हे घासून घुसून बघल्या उपरांत कोंकणीचे प्रमाणीकरण जर करतलो जाल्यार मागीर खंयचे शब्द घेवचे, खंयची उतरां घेवची तांय आमकां ठरोवचा पडटला. सेमिनार जाता पेडण्या कॉलेजीन, तो सेमिनाराचा पेडणे सगळ्यो ज्यो गोंयच्यो बोली आहात तेचेर ही चर्चा आसा. ही एक खूब वर्सांनी म्हणजे 60 वर्सां आमकां जाली. आणि ह्या पयलीं पोर्तुगीज स्वातंत्र्या उपरांत 60 वर्सांनी आमी आतां पयले फावट एकामेकाक गावतो आनी तेचेर चर्चा करतो की ह्यो बोलीचं संवर्धन कसा करता, ह्या बोलींचा काय करता असो जेन्ना प्रश्न येता. शशिकांत पुनाजी जेन्ना 85-86 पेडण्याच्या कोंकणी बोलीन बरोवंक लागलो तेव्हा तेका दिसला काय अरे तेव्हा म्हाका मोठाचा काय दिसाकूच नासला. पूण आयज म्हाका दिसता की मी केव्हा तरी 1986 पिशेपणा केली, म्हणजे पेडण्याच्या बोलीन बरोवची पिशेपणा केली आणि आयज खंय तरी ह्या बोलींचो एक खंय तरी एक अभ्यास जावंक सुरवात जाला, ही बरी गजाल. सर, आता आमच्या कोंकणी भाशेन जायत्यो अश्यो बोलयो आसात. ह्या सगळ्या बोलयांचे म्हळ्यार पेडणेची, शाश्टी, काणकोण तशेंच हेर बोलयांचे दायज जें आसा तें आमी कशे तरेन सांबाळूं येता? संवर्धन, कारण काळाच्या ओघान जर आमी अशेंच रावलो तर म्हाका केव्हा दिसता की पूल जावंक जायना आसले, रस्ते जावंक जायना आसले. जाता काय की पूल जाले, रस्ते जाले काय आमी सामके लागीं येतो, इतके लागीं येतो की आमी एका वेळार पेडण्यासून पणजे येवंक 2 दीस लागत, 1 दीस लागा, मागीर तो अर्दो दीस लागांक लागलो. आतां पेडण्यासून पणजे पावतलो जाल्यार 15-20 मिनटां पुरो, 20-22 मिनटां पुरो. ह्या सगळ्या दळणवळणाच्या गजालींक लागून
जालां आसा की मनीस एकठांय येवंक लागलो आनी पेडण्यासून इल्लो कोणूय जाण तो काय करता की शहरान पावलो काय म्हाका कोणी हसत काय म्हणून मागीर तो काय करता तो चेडवाक चली म्हणून सुरवात करता तेजो चेडू सांडटा तो मागीर चेड्याक चलो म्हणून सुरू जाता तेजो झील सांडटा असा करून मागीर पेडण्याचो गडगो सांडटा तेजो दुरीक जाता पेडण्याचो सामारा सांडटा आनी मागीर तेजो रोस जाता आनी मागीर तो तूं येयलो म्हणच्या पेक्षा तो तूं आयलो काय म्हणपाक सुरवात जाता ही सगळी जी स्थितंत्रां आसत तेची भाशेची ही स्थितंत्रां जर थांबयतलो तर आता ती थांबोवप कठीण जातात कारण आता येणाऱ्या काळात नवी जी पिळगी आसा ह्या नव्या पिळगेन केवळ लिखित साहित्य जे आमचे कडेन लोकसाहित्य आहा ह्या लोकसाहित्यान जो एक खूप अशी ओरिजिनल शब्द आहात ते ओरिजिनल शब्द आमकां राखून दवरचे पडटले कारण ह्या भाशेन ह्या बोलींनी गिरेस्त काय आसा आणि ती आमकां राखून दवरूंक जाय दुसरा काय आहा की हेचं डॉक्युमेंटेशन जावपाची गरज आसा डॉक्युमेंटेशन आता ऑडिओ व्हिडिओ माझा पुस्तक आसा सामारा आणि सागोती ह्या जर पेडण्याच्या भाशेत जांकां खबर ना संवकळ ना त्यांनी जर वाचूंक लागले तेका हे खूप कठीण लागता खूप वाचूंक त्या खातीर ऑडिओ व्हिडिओ ह्या माध्यम जो आहा त्या माध्यमाचो उपयोग हे बोली भाशा राखून दवरूंक आमी करचा पडटला दुसरा ह्या बोली भाशांतल्यान सगळ्या सर्वसामान्य मेरेन पावतलो जाल्यार आमकां असं दिसता की आमी बोली भाशांतल्यान नाटक हे असं एक माध्यम ज्या नाटकांतल्यान आमी सर्वसामान्य मेरेन पावंक शकतो मालवणी नाटकान संपूर्ण महाराष्ट्र आपला वर्चस्व गाजयला आयज कोंकणी तियात्रान साश्टीची बोली आहा ह्या साश्टीच्या बोलीचा वर्चस्व आमकां दिश्टी पडटा आणि ह्या वर्चस्व जर जाता कारण नाटक हे असं माध्यम सिनेमा हे असं माध्यम तेका सर्वसामान्य तेका शिक्षित अशिक्षित काय लागना तेका फक्त आयकपाचा आणि बघपाचा ह्या आयकपाचा आणि बघपाचा जर माध्यम आसा ह्या माध्यमाचो उपयोग करून आमकां ह्यो आमच्यो बोलयो सांबाळून दवरच्यो पडटल्यो इतक्याच न्हू तर आमकां आमच्या घरान तरी कारण काय आता सगळीच जाणां घरान सुद्धा आपल्यो बोलयो बोलानात त्यो घरान आपल्या घरान प्रत्येकान आपल्या भुरग्या बाळा वांगडा बोलयो बोलांक जायो आमची तूं म्हणटले तुजी भुरगीं बोलतात म्हाजी भुरगीं मातशें बोलतात तांकांय संवय ना तरी पूण आमी तांकां संवय लागपाची गरज आसा तुम्ही दिल्ल्या म्हायती खातीर तुमकां देव बरें करूं सर फाटल्या सुमार 2 वर्सां सावन म्हापशेकारांक पुस्तकां वाचपाक मेळनात सप्टेंबर 2019 वर्सा सावन म्हापशे पालिकेच्या पोरण्या बिल्डिंगेन लायब्ररी आसली ही पोरणी बिल्डिंग कला आनी संस्कृती खात्याक दिवन थंय जिल्लो वाचनालय करपाचो विचार आसलो पूण आजुनूय हो प्रस्ताव फुडें गेल्ल्याचें दिसना जिल्लो पावड्या वयले वाचनालय उबारपाचे थाराव घेतल्या उपरांत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन बिल्डिंगेची पळोवणी केल्ली पूण उपरांत कितेंच जालें ना म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकाराक विचारल्यार ती करतलीच म्हूण सांगता पूण केन्ना करतली तें मात सांगिना पळयात पुराय बातमी सुमार 8 कोटी रुपया मोडून म्हापशे पालिकेच्या पोरण्या बिल्डिंगेचे नुतनीकरण करून थंय जिल्लो पावड्या वयले वाचनालय उबारपाचे आसले 2020 मेरेन हे काम पुराय करपाचे आसले पूण आजुनूय पालिका बिल्डिंगेंचो ताबो कला आनी संस्कृती खात्याक मेळोंक ना जिल्लो वाचनालय जाय मेरेन पालिका तात्पुरती उपाय येवजण करतली म्हूण सांगिल्ले पूण 2022 उजवाडले तरी खंयचे कडेन कांय ना आतां कितें आसा खंयचीच गजाल कितें करतना प्रोसेस हो आसतातूच आसता सो आमकां 6 म्हयने कितें जाले हो 7वो म्हयनो त्या प्रमाणे आमी रेजोल्युशन घेवपाची आसली ती घेतली पयलीं कशें आसलें पयलींच्या कावन्सिलरांनी हेका दिल्ले नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जावची अशी म्हणून लायब्ररी आनी आर्ट एंड कल्चरल दिल्ली आर्ट एंड कल्चर ते 1 रुपीजान कितें रेंटाक अशी आसली म्हणून आमी ती रेजोल्युशन चेंज केलें आनी आमच्याच अंडर म्युनिसिपालिटीच्याच अंडर दवरपाक केली आनी त्या प्रमाणे आमी ठराव पास करून घेतलो
आनी आतां ती 15 फायनेंशनाक आसा. कन्सल्टनू आमी एपॉयंट केल्लो आसा. जाल्यार आतां म्हयनो सुमार कन्सल्टंट एपॉयंट करून तेणें आपलो इस्टिमेटूय दिला आनी त्या प्रमाणे तेणें म्हणजे लायब्ररी म्हणजे म्हाका आतां ती वेगळे तरेन लायब्ररी करपाक जाय, जे आमी पळयता भायर भोंवता तेन्ना, पुणे आसूं बेळगांव आसूं, त्या पद्दतीन आमकां ती करपाक जाय. सगळी ई सर्वीस हे आसता पळय त्या प्रमाणे म्हाका ती लायब्ररी करूंक जाय आनी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अशी करपाक जाय. म्हणजे जवळ तेजो इस्टिमेटूय दाखयतना 3 CR आनी 3 लाख अशे तेजो इस्टिमेटूय काडलेलो आसा. रमाणी म्हणून तो कन्सल्टंट. आतां कितें आसा, फुडें प्रोसेस करता जाल्यार कोर्ट लागला. इलेक्शन आमचें जालें खरें, पूण बाकीच्या स्टेटीन इलेक्शन आसल्या कारणान आमकां कांय करपाक मेळना. त्या खातीर 10 तारखेक कावंटींग आनी 12 तारखेक कोर्ट जातलो, तेन्ना जो फुडलो प्रोसेस जातलो. म्हापशेच्या आंतरराज्य बस स्टँडाचेर एकूय बस पार्क जायना. कोट्यांनी रुपया खर्च करून बांदिल्लो हो बस स्टँड धवो हत्ती जावन रावलो. बशी बस स्टँडाचेर वचनात, विचारल्यार आपल्याक कोणें सांगूंक ना म्हणटात. बुकींगवाल्यांक विचारल्यार ते बसवाल्यांचेर बोटां दाखयतात. एकूणच हो बस स्टँड पार्किंग एरिया जावन रावला. बस स्टँडाक लागून टॅक्सीवाल्यांचे आयतेच फावला. बशी नाशिल्ल्या कारणान तांकां तरी गाडयो पार्क करपाची सुवात मेळ्ळा. तुम्ही कॉफी बी कितें दवरता? सो केन्नाच्यान तुमचे बसीस थंय लागता, केन्नाच्यान बसी तुमचे थंय पर्यंत लागू जाल्या? ओपन केला तेन्नाच्यान केला आसता. सो मोजक्यो हांगासर आसा जेंच्यांनी अशें म्हटलां की आजून मेरेन तेंच्यांनी खंय इन्फॉर्म करुना बसकारांक. सो तांकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी थंय वचून रावचें. हो स्टेटमेंट तुमकां सारको दिसता? म्हाज्या कानार पडोंक ना तशें. प्रतिक्रिया हांव नवीनच आसा हयसर, कळ्ळें तुका. हांव काय तें उलोवंक शकता आमच्या सुपेरियरा कडेन. सुपेरियरा कडेन उलोवंक जाय आनी मागीर तांकां सांगून डिसिजन घेवंक जाय, कळ्ळें तुका. सो ह्यो बसी हांगासर ज्यो रावतात पळय, हेचेर तुमी कितें एक्शन घेता? एक्शन घेवपाक तांकां हांगा सांगलां तांकां कितले फावटी तरी आमी पळय सांगत आसता, कळ्ळें, सांगत आसता तांकां. पण तांकां कितें तुमी चलन बीन मारता, फायन आसा? पण आतां आजून मेरेन तुमी फायन घेवंक ना. आतां म्हाजे कडेन तें हांव नवीन आसा, म्हाका काय खबर ना. तुवें आसतना म्हाका काय जाता म्हणजे हें म्हाका हांव नवीन आसा, हांव सांगला म्हाका काय तितलें हें. पण तुमकां अशी कितें इन्फॉर्मेशन दिलें की बाबा हांगासर ह्यो बसी? तूं पर्सनली तुजें कितें इन्फॉर्मेशन आसा जाल्यार दिवंक जाता न्हू तुमकां. पण तुमकां रायट आसा न्हू त्या बसींका हाडोवपाक? सोन चड्यावयल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपान कंत्राटदार वेळ काडटालो. ह्या प्रकाराची मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दाखल घेतली. डिसेंबर 2019 वर्सा हे काम हातीन घेतिल्ले, पूण आजुनूय ते पुराय जाल्ले ना. ह्या विशीं वेगवेगळी कारणां फुडें करून वेळ मारून व्हरपाचो यत्न चल्ला. देखून कामाचे स्थितीचो अहवाल दिवपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. तशेंच ह्या विशीं फुडली सुनावणी 4 एप्रिलाक जातली. आतां मेरेन अर्ध्या परस उण्या कोयराचेर प्रक्रिया केल्या. जनहीत याचिके वयली सुनावणी वेळार ऑड नॉर्मा आल्वारीस हांणी कामाक कळाव जाल्ल्याची गजाल उच्च न्यायालयाचे नदरेक हाडून दिली. गोंय भोंवडेर आयिल्ल्या 4 प्रवाशाच्या मोटारीक कपिलेश्वरी ढवळे अपघात जालो. मोटारीच्या चालकाचो गाडयेवयलो ताबो सुटिल्ल्यान ताणें गाडी रस्त्या वयल्यान डिवायडराक व्हरून मोखली. ह्या अपघातान पुणे महाराष्ट्रांतल्या 4 प्रवाशांक किरकोळ मार लागलो. 4 जाणांक उपचारा खातीर फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्यात.
दिवचलच्या वॉकिंग ट्रॅका वयल्यो लायटी पेटन आशिल्ल्यान दिवचलकारांची गैरसोय जाल्या. दिवचल शाराच्या सोबीतकायेन भर घालपी ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर सकाळी तशेंच रातच्या वेळार शेकड्यांनी लोक पांय मेकळे करपाक येतात. मात रातच्या वेळार ट्रॅकाचेर लायट नाशिल्ल्यान काळोख पडटा. देखून चडशा जाणांनी ह्या ट्रॅकाचेर येवन वॉकिंग करप बंद केला. ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचो ताबो उदका सोत्र खात्या कडेन आसा अशें दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगलें. मार्चाचे 10 तारखेर विधानसभा वेंचणुकांचो निकाल जाहीर जातलो. ह्या फाटभुंयेर गोमंतक दिसाळे आनी गोमंतक टीव्हीन मतदारां खातीर कौन बनेगा आमदार हे खासा सर्तीचो आयोजन केला. वेंचून येवपी आमदारांचो अचूक अदमास सांगपी मतदारांक 1 लाख रुपयांच्यो घरांत उपेगी येवपी 50,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आनी 25,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू त्या भायर उत्तेजनार्थ इनामां आसतलीं. ह्या सर्तीची जायरात तुमकां गोमंतक दिसाळ्यान मेळटली. तीच प्रवेशिका तुमी जापो टीक मार्क करून तुमचें नांव, पत्तो, फोन नंबर बरोवन ह्या प्रवेशिका 7 मार्चा मेरेन गोमंतकाच्या पणजे, मडगांव वा फोंड्याच्या कचेऱ्यांनी हाडून दिवच्यो पडटल्यो. तर हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.